की हे जे स्पेलिंग मिस्टेक किंवा स्पेलिंगाची तफायत असा असे जे एप्लिकंट्स जे असतात ते तुम्ही मुखार कन्सिडर करतले का ना हो पहिलो प्रश्न. उत्तर दिता. बिकॉज हांव एक ऑनरेबल श्री गोविंद गावडे सांगूंक सोदता की आयज ह्याच सरकारान आनी ह्या सरकारान जायते रिलॅक्सेशन दिल्ले आसा. पयलीं आमी म्हणटाले विदीन अ स्पेसिफीक पीरियड विदीन 6 months दॅट एप्लिकेशन हॅज टू बी टेकन. तेज्या नंतर कितें जालें की कितले लोक भायर पडले तेन्ना मुख्यमंत्रीन कॅबिनेटीक डिसिजन घेवन मागीर ते 1 वर्साचे केल्ले आसा. हे असले जेन्युइन जर केसीस आशिल्ले हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मेंबराक ते तुमी म्हाका धाडून दिया. हांव मागीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हांव ते धाडून दिता. एक विषय खातीर तो सुटावे करप हे तितलेच महत्वाचे. हे जी जबाबदारी कोणाची, ही जबाबदारी मंत्र्याची न्ही, ही जबाबदारी त्या खात्यान जे अधिकारी जे आसात त्यांची जबाबदारी. असं तेच जर तुम्ही जर इम्प्लिमेंट करता तुमची स्वतःची तकलीच जर तुम्ही जर वापरपा ना जाल्यार इज इट तो अधिकारी त्या पोझिशना खातीर किंवा न्याय दिवपा खातीर लायक आसा कितें हो म्हजो दुसरो प्रश्न आहा. स्पीक जाल्या उपरांत हांव आमच्या ऑफिसरांक घेवन कितें आहा तें उत्तर ह्याच सेशनान हांव इन रायटींग टेबल हावचेर प्लेस करता. पूण मिनिस्टराक सांगणें आहा की तेंच्यांनी अंडर युअर लिडरशीप यू कंप्लीट होल केसीस म्हणजे आफय त्या कमिटीचे कोण ताका सायनी मारपाक लाय आनी अश्यो जर सपोज 1000-2000 केसीस आसत न्ही जाल्यार आतां नवीन केसीस दिवच्या पयलीं फाटल्यो केसीस सगळ्यो वांगडाच दिवन वन टायम काबार करून सगळ्या जाणां वांगडाच पयशे वाटले. लेट असं मिशन जाल्लें आफ्टर 1 year अश्योच केसीस आफ्टर 1 year त्याच्या म्हणजे कशें आमकां लोकांक सांगपाक जाय. एक टाइम जे मुख्यमंत्री हावजान स्टेटमेंट केला आनी गोविंद गावडेन विशय जे उठयला वन टाइम रिलॅक्सेशन दिवपाक सगळे प्रपोजल्स हांव परत एकदा घेता कितले एप्लिकेशन ते वन टाइम आमी क्लियर करून आमी सरकाराक धाडून दिता. आफ्टर 1 year सगळे जे पेंडिंग आहा कित्या खातीर आय वील टेक आउट फॉर लास्ट 3 years